मोपा विमानतळार फेब्रुवारी म्हयन्यांत जाल्ल्या फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंटा खातीर तात्पुरत्या वीज पुरवणेचो सुमार 2 कोटी रुपयांचो खर्च उखलपाक सरकारान मान्यताय दिल्या। ह्या इव्हेंटा खातीर डिझल जनरेटरांची वेवस्था केली। हे वेवस्थेचो खर्च सुमार 2 कोटी रुपया आशिल्लो। सुरवेक हो खर्च वीज खाते आनी आयोजक हांचे मदीं वांटून घेवपाचे थारायिल्ले खंय, पूण आयोजकांच्या विनवणे उपरांत मुख्यमंत्र्याच्या मान्यतायेन आयोजकांचो 50% वांटो माफ केलो। देखून आतां पुराय 2 कोटी रुपयांचो खर्च वीज खात्याकडल्यान म्हळ्यारूच सरकाराच्या तिजोरेंतल्यान करतले अशें कळटा। ह्या निर्णयाक लागून सरकाराच्या खर्चाच्या प्राधान्याविशीं चर्चा सुरू जाल्या। अशा तरेन सरकारी तिजोरेंतल्यान 2 कोटी खर्च करप योग्य आसा काय अशे प्रस्न लेगीत उपरासपाक लागल्यात। मजगतीं गोंय काँग्रेसीन सरकाराच्या ह्या निर्णयाक खर विरोध केला। फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंटाचे 2 कोटी रुपयांचे बील माफ करप चुकीचे, सरकारान हो निर्णय फाटीं घेवचो, संबंदीत आयोजकांनी पुराय बील भरचे, ह्या निर्णया कडेन संबंदीत सगळी सरकारी कागदपत्रां जाहीर करची आनी ह्या निर्णया विशीं स्वतंत्र चौकशी करची अशें काँग्रेसीचो फुडारी सुनील कवठणकारान मागला। आयकात। गोंय सरकार सामान्य मनशांचेर, गरीब जनतेचेर लायटीच्या बिलाचो बडीमार केला सारको। म्हणल्यार जे मनशाक 1000-1200 रुपया बील येताले ताका 6000, 7000, 8000 बील येवपाक लागले। ताजेर ती पेनल्टी म्हणून कितें घाली। गोंयची जनता मागणी करताली की ती पेनल्टी विड्रॉ करची। सरकार कसोच विड्रॉ करपाक तयार नासलो। मागीर आंदोलनां जाली, मोर्चा जाले, ताजे मागीर सरकारान सांगलें की आमी ते होल्डार दवरता, तुमी चॅक करा, ते अजून कॅन्सल करूंक ना। तांचें BJP सरकाराचें मत आसा की जर ते परते 5 म्हयन्यांनी इलेक्शन जे जावपाचें आसा तातूंत जिखले जाल्यार सबन पेनल्टी एरियरां सकट गोंयकारांच्या माथ्यार मारतले, ना जाल्यार ती फारीक करना जाल्यार सोमते लायटीची बिलां मिटर काडपाक येतले। अशा परिस्थितीन जेन्ना सामान्य मनशाक बिलांचें वज्या सकयल चिड्डयता आनी कसले मनशांक त्रास जाता हो, जे सादे क्लास C, क्लास D गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आसतले, एक मनीस घरांत जोडपी आसता, ताका 4-5 पोटां भरपाचें आसता, ताका भुरग्यांचें शिक्षण आसता, तातूंत मागीर सेवींग आसता, तातूंत सण येतात, मागीर सामान्य शेतकार आसतलो, भाजी विकपी आसतलो, बारीक नुस्तें विकपी आसतलो, नुस्तें धरपी आसतलो, टॅक्सीकार आसतलो, फुलां विकपी आसतली, लायटीची बारीक इलेक्ट्रिशियन आसतलो, प्लंबर आसतले, म्हणजे सामान्य मनीस, समाजांतले सामान्य मनीस, तांकां एक कितले जोड आसता, 20,000, 25,000 हे पगार। आनी तुमी पळया न्ही आज सरसकट मनशाची इन्कम कितलो आसा। ते मनशांक जेन्ना अशी बडीमार बिलांचो जाला आनी सरकार जेन्ना ती कमी करपाक अपयशी ठरला, जाल्यार तेच लोकांचे पयशे घेवन सरकारी तिजोरीन जे येता तातूंतल्यान ही प्रायवेट कंपनी जी फॉर्म्युला 4 रेस ऑर्गनायज केल्ली मोपा फेब्रुवारींत, ताचे 2 कोटी रुपया माफ करपाचो घाट हे सरकारान घाला। हाजो आमी विरोध केला आनी सरकाराक, मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलां की इमिजिएटली हें डिसिजन विड्रॉ करचें। हें डिसिजन करपाक कितें फायल मूव जाल्या, नोटिंग्स आसा, मिनिट्स ऑफ द मिटींग आसा, त्यो पब्लीक करच्यो। तश्योच ते प्रायवेट ऑर्गनायझरा कडल्यान ते पयशे 2 कोटी रुपया रिकवर करचे इमिजिएटली आनी एक हाय लेवल इन्क्वायरी कमिटी हातूंत बसोवची, जेणे करून हें जें स्कॅम जाला हाजें प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें। फॉर्म्युला 4चो हो धार्मीक इव्हेंट किंवा सामाजीक इव्हेंट किंवा ब्लड डोनेशन इव्हेंट किंवा लोकांक मदत करपाचो इव्हेंट नासलो। एक म्हणल्यार सरकार इव्हेंटाच्या नांवानूय पयशे खाता, एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल्स दिता, कसले टेंडरींग ताका नासता आनी शेकड्यांनी कोटी रुपयाचे इव्हेंट केल्या। दुसरें म्हणल्यार जे कॉमर्शियल इव्हेंट्स आसा हे फॉर्म्युला 4 सारके, ते इव्हेंट्स कॉमर्शियल इव्हेंट पयशे करपाचो धंदो तो कोणाचो तरी प्रायवेट कंपनीचो, आनी तो कसलो इव्हेंट फॉर्म्युला 4 म्हणटा तो सामान्य मनशाचो एंटरटेनमेंटूय न्हय। हे जे जमनी हांच्यांनी विकून लँड कन्वर्शनां करून मोठ्या प्रमाणांत झाडां दोंगर कातरून जे दिल्लीकारांक, हाय क्लास दिल्लीकारांक जे हांगा गोंयांत गोंयकार करपाचो घाट घाला BJPन, तांचो एंटरटेनमेंट जावपाचे चोचले फॉर्म्युला 4 म्हणटा ते। हे सामान्य मनशान थंय अफोर्डूय जावपाचें ना आनी ते थंय पावपाचेंय ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।